ते नमाज जायसर रावले आणि मशिदीतल्यान भायर येताच ताका मारलो। घोगळ मडगावात चाकू हल्ल्यात एकल्याक मरण आयले। ह्या प्रकरणात फातोड्या पोलिसांनी 4 दुबावितांक धरले। नमस्कार, तुम्ही पळयतात बांगरभूंय। घोगळ हाऊसिंग बोर्ड हांगासरल्या सुन्नी गुलिस्तान मशिदींतल्यान नमाज जाले उपरांत भायर आयिल्ल्या अली कलंदर खान हांचे चाकू हल्लो जालो। ह्या हल्ल्यात अली गंभीर जखमी जालो। उपरांत ताका उपचारा खातीर दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत व्हेलो। थंय उपचारा वेळार ताका मरण आयले। अली हो मशीद समितीचो उपाध्यक्ष आशिल्लो। ह्या प्रकरणात फातोड्या पोलिसांनी 4 दुबावितांक धरले। मशिदीच्या वादांतल्यान हो हल्लो जालो अशें कळटा। मजगती घोगळ हाऊसिंग बोर्ड मशिदी भायर हो खून जाल्ल्यान गुलिस्तान मशीद 2 दिसां खातीर दक्षिण गोंय जिल्लो प्रशासनान सील केली। मेळटा ते म्हायती प्रमाण नमाज जाले उपरांत अली खाना वांगडा दुबावितांनी वाद घालो। तो मशिदी भायर येताच ताचेर चाकू हल्लो केलो। मशिदीच्या विशयावयल्यान फाटले कांय दीस वाद चालू आशिल्लो। कांय लोक मशिदीच्या कामकाजात आडखळ हाडटात। महबूब मकानदार आणि शबीर खान हांचे सयत कांय जाण बेकायदेशीर निधी एकठांय करतात म्हणून शुक्रारा पोलीस अधीक्षकांकडे कागाळ केल्ली आणि ह्या वादांतल्यानूच हे खून प्रकरण घडले। फातोड्या पोलिसांनी पंचनामो केलो। उपरांत अक्रम खान, उबेद मकानदार, आलम सय्यद आणि लतीफ सय्यद ह्या दुबावितांक अटक केली। फुडलो तपास चालू आसा। ह्या प्रकरणात खून करपा खातीर वापरिल्ले शस्त्र ताब्यात घेतला। ह्या प्रकरणात ज्यांची नावां येतली तांकां सगळ्यांक धरतले। सगळ्या वटेन तपास जातलो अशें पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मा हांणी सांगले। मजगती हो हल्लो थारोवन केला। बिरेस्तारा राती प्लॅन करून शुक्रारा अलीक मारला म्हणून अलीच्या कुटुंबान दावो केलो। ह्या प्रकरणात 15 जाण तरी आसात। सगळ्या दोषींक धरल्या उपरांतूच अलीची कूट ताब्यात घेता अशें अलीच्या कुटुंबान आणि थळाव्यांनी सांगले। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास पुलीस करतात। अशोच वेगवेगळे व्हिडिओ पळोवपाक बांगरभूंयचो YouTube चॅनल सबस्क्राईब करात। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आणि व्हॉट्सॲप चॅनल फॉलो करात।